Gesù Krista, tu serginca serpodon tuka naman kita आराधनानि वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानि वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता बोऱ्या गोळ्या तू सर्गीच्या सर्पोळन तुका नामान करता आराधनाने वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया तो भरून सगळे हालेलुया 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 ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸಗಣೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೆ ಆರಾಧನೆ Yesus ya sakramentan bawa ini am semokar susumi angga seri altar arasan ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ
हालेलुया स्तुती करूया भाऊ बहिणींनो येशूच्या नावाची स्तुती करूया आमसो सुमेंगा सरिया पवित्र अलदरसा अंगसर अलदरसा आमसो देव आमसो राय ठाकुरची सुमी आम्ही स्तुती करूया मान करूया त्याच्या नावाची पदवी आम्ही अनुभव करूया आज या पवित्र आराधनांत तो सुमी आमकां जाय आमचे सुमे आसा तर आमकां कितें चुकून पडना जेसू आमचो देव आमचो सुमी या पवित्र अल्तरारा जरसच्या जेसू तुका आमी आराधन करता मान करता हूं सुम्या स्तुति करता हूं वाकणता हूं हाके दवर तू देव तू या पवित्र अल्तरार आमकां मेळच्याक हजार आसाय रूप मुंड्याचें तरी जेसू तूं खरेंच घसर हजार आसाय या रथरेक हजार आसल्या अंगसर हजार आसच्या हर एकल्यांक तुका भेटयता जेसू या पवित्र वेळार तुज्या पवित्र नावाची सखत अनुभव करूंक वर्तें बरेंपण तांच्या जिवितांत अनुभव करूंक तूं सुमी देव तांचे सुवें सदांच आसा म्हळें तांणी तीरपत येवंक तांकां साथ जावं दी तुजो मोग आनी तुजी दयाळाई अनुभव करूंक तांकां फोव जावं दी जेसू जेसू तुका जावं महिमा मान आनी होगलाप सदां सर्वता कीर्तन 46 आत्तू अशें म्हणटा शांत रवा हांव देव म्हणून वळखून घेया शांत रवा हांव देव म्हणून वळखून घेवया एकूडीच्याक मौन आमी आसया हें शांतपण सांबाळया तो देव महिमेसो तो देव सर पदवेदार ऑल मायटी गॉड कीर्तन 46:11 अशें म्हणटा धळ बरें सो सर्वेस्पोर आमचें सोवें आसा जाकोबाचो देव आमचें कोटें धळ बरें सो देव आमचें सोवें आसा तो आमचें सोवें आसा आमकां कसलेच भिरांत ना तो सर पदवेदार म्हणून आमकां उत्पत्ती ग्रंथ सांगता सर पदवेदार देव सर्ग आनी संवसार आनी संवसारांत आसा तें सगळें रचलो जो आमचो वांजेल आमकां सांगता तो देवा सोवें आसलो देव जावन आसलो ताचे मरिफातच सगळें रचन जाल्लें सर पदवेदार ऑल मायटी एल शदाय कीर्तन 8:1 वाक्य सर्वेस्परा आमच्या सोम्या कितलें वर्तें नांव तुजें सगळ्या पृथ्वीर या देवाचें नांव अख्ख्या पृथ्वेचेर कणसलां अख्खी पृथ्वी ताच्या नांवाक महिमा दिता ताच्या पदवेक मान करता देखून देवान ताका अति उंच उबारलो चर नावाप्रास वर्तें नांव ताका दिलें कित्याक भागवसय म्हणून ह्या नावाक हर एक दिंबी सरकी संवसारी आनी पातळी आनी परगटीसय म्हणून हर एक जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेसू क्रिस्त म्हणून सोमी
ताचे नाव वर्तें केलां भाव भयणीनो. सर नांवां प्रास ह्या संवसारांत कितलें बरीं नांवां आसूं दी, ह्या सर नांवां प्रास वर्तें नांव जेजूचें. जेजू क्रिस्त सोमी ह्या नांवाक बागवजय हर एक दिंबी ह्या संवसारी आनी सर्गी संवसारी पाताळी हर एक जिबेन परगटे सै जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी. तर आमी आयती जावया भाव भयणीनो, ह्या नांवाक मान करूंक, ताचें नांव तें वर्तें. देखून तीन पटी आमी मान भगवंशाक आमी सगळीं उबी रावया. हांव ताचें नांव व्हडल्यान जेजू म्हणटना तुमी मान भगवंसो पयलें आनी आमचो सोमी म्हणून घट्ट सांगचें. आयती जावया. जेजू आमचो सुमी. परत जेजू आमचो सुमी. आतां बरो आयलो सगळ्यांचो थाळो. ओके, आमी सगळीं मान बगुया. तिसऱ्यान आनीक व्हडल्यान भाव भयणीनो, जेजू आमचो सुमी. परत आमी मान बगुया. ह्या नांवाची स्तुती करून एक गीत गावया जेजूच्या नांवाक. ओय जेजू वर्तें तुजें नांव भाग्यवंतारो महिमे वोदे इमॅन्युएल देवाचें सोबे सोडवंदा जीवोस वय जेजू वर्तें तुजें नांव भाग्यवंतारो महिमे वोदे इमॅन्युएल देवाचें सोबे सोडवंदा जीवोस naman tuka Emmanuel hatu barunya Emmanuel naman tuka Hallelujah, 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 suguli, hallelujah, hallelujah. तालियां बेटो जेजू तुझे नाव म्हज्या वंतांचे जेजू तुझे नाव मेटामेटांचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे
जेजू मुझे थंय जियेता सगळे सांगाता जेजू तुझे नाव म्हज्या वंताचेर जेजू तुझे नाव मेटा मेळटांची जेजू तुझे नाव सकाळी सांचे जेजू मुझे थंय जियेता हालेलुया 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 जेजू तुझे नाव उरता बसताना जेजू तुझे नाव खाता जेवताना जेजू तुझे नाव विशेव घेताना जेजू मुझे थंय जियेता जेजू तुझे नाव उरता बसताना जेजू तुझे नाव खाता जेवताना जेजू तुझे नाव विशेव घेताना जेजू मुझे थंय जियेता हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. सगळे भाव बहिणीनो सुम्याच्या या नावाक स्तुती करूया. हालेलुया 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 दर्दताची कृत्या भाव बहिणीनो सोवते अध्यायी 12वी ओळ असे म्हणता आमकां सोडवून दिवंक शकतात असलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारार देवान मनशांक दिल्लें ना. आमकां सोडवून दिवंक शकतात असलें दुसरें नांव बशी येता दायकन आमकां सोडवून दिवचें तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारार दुसरें ना. सोडवून दिवचें नांव खंयचें भाव भयणीनो? जेजू जेजू. जेजूचें नांव मात्र आमकां सुडका दिता, सोडवून हाडटा. सोडवून हाडचें तें पवित्र नांव, सल्वासांव दिवचें तें नांव जेजूचें, तें नांव जेजू. सुडका दिवचें नांव जेजू, सोडवून दिवचें नांव जेजू. ह्या जेजूच्या नांवाची स्तुती करूंक आमी जमल्या भाव भयणीनो. ह्या जेजू मरिफातच आमकां सुडका सोडवून खंथरान म्हळें जेजू म्हज्या वंठार, म्हज्या काळजांत, म्हज्या मनांत. रोमाकारांक बरयलें पत्र 10वें अध्यायी 13वी ओळ सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो थारान जोडतलो. कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक? सर्वेस्पराचें नांव उलो मारता तो हर एकलो थारान जोडतलो. हर एकलो म्हणटाच सक्कडी भाव भयणीनो आमी हर एकलो सक्कडी ह्या संवसारांत सक्कडांनी जी कोण जेजूचें नांव उलो मारता हर एकल्याक थारान मेळटा पळय. सुम्याचें नांव ह्या नांवान मात्र सोडवून रिडेम्पशन म्हणटा ओन्ली इन हिज नेम इटर्नल लायफ. ताच्या पवित्र नांवान सुडका आनी बरेपण. देखून जुवांव 20व्या अध्यायांत 31 वळींत ताच्या नांवान तुमी सासनीक जिवीत जोडी जाय. कोणाच्या नांवान? कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान, क्रिस्ताच्या नांवान. ह्या नांवान बरेपण आसा गे ना? ह्या नांवान सुडका मेळटा गे ना? ह्या नांवान भलायकी मेळटा गे ना? ह्या नांवान पिडाक गुण जाता गे ना? ह्या नांवान देवसार धांवतात गे ना? ह्या नांवान थोंटे चलतात गे ना? ह्या नांवान मने उलयतात गे ना? ह्या नांवान कश्ट आयिल्ले सगळे पयस वतात गे ना?
वैसतात या नावान खेप्पे ऐकतात की ना ऐकतात या नावान मेल्ले जीव जातात की ना जीव जातात. भाऊ बहिणीनो कितले वर्त्या नाव पळय कितले वर्ते या नावाची सकत आम्ही हर एकल्यान अनुभव करूं जाय भाऊ बहिणीनो इन जेजूचे नाव आसून आम्ही सुडकेन जियेना जाल्यार आम्ही नेणारी ह्या जेजूच्या नावाची पदवी आमकां कळीत ना म्हण जालें इतली वर्सां क्रिस्तांवपणान जियोनी ह्या नांवाचें महत्व म्हाका कळीत ना जालें ह्या नांवांत आसची सकत हांव नेना जालो जाल्यार म्हजें जिवीत क्रिस्तांवपणाचें व्यर्थ जायतगी धर्मदुताची कृत्यां 3रो अध्याय सुविवळ देवाळाच्या सुंदर दरवट्या लागीं आसल्या थोंट्याक भेद धरून म्हळें रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना म्हजे लागीं आसा कितें जेजूचे नाव जेजूचें नांव आमी आमकांच विचारया भाव भयणीनो म्हजे लागीं कितें आसा जेजूचे नाव तुमचे थंय कितें आसा रुपे भांगार चड आगी न्हय जेजूचें नांव आसा जेजूचे नाव एक कडीच्याक परीक्षा करया खंयच्या संगतीक हांवें महत्व दिलां म्हज्या जिवितांत खंयच्या संगतीक हांवें महत्व दिलां कुटुंबांत जिविता विशांत आमी नियाळ करनासो म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वैयक्तीक जिणेंत हांवें महत्व दिल्लें खंयच्याक जेजूच्या नांवाक रुपें भांगार म्हजे लागीं ना तुका दिवंक पूण म्हजे लागीं कितें आसा तें हांव तुका दितां आनी तो म्हणटा त्या थोंट्याक नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल म्हजे लागीं हें नांव आसा म्हजे लागीं हो सोमी आसा आनी त्या सोम्याच्या नांवान उठ आनी चल तो सोमी भाव भयणीनो पवित्र स्नानांतच हें नांव आमी स्विकार केलां ह्या नांवाची परसा ह्या नांवाचो फाटलाव करूंक आमी सगळीं आयती जाल्ल्या जेजू म्हणोक तो जेजू ह्या नांवाची पदवी भाव भयणीनो जरी त्या थोंट्यान अनुभव केलो जाल्यार म्हाका आनी तुका कित्यान नजो आज त्या थोंट्यान जेजू पळयलो वा ना पळोवंक पुरो पळोवन आसूं पुरो पूण पेद्रून त्या नांवाचो उपयोग करून सांगतना तो उठलो त्या नांवाची पदवी ताणें अनुभव केली आमी हर एकल्यांनी भाव भयणीनो ह्या पवित्र नांवाची सकत अनुभव करूं जाय आज रुपे आनी भांगार घेवन हांगासर हांव येवना भाव भयणीनो पूण जेजूच्या पवित्र नांवान हांगासर हजर जाला दावीद गोलियता मुखार उबो आसतना गोलियतान ताची खेळकुलां केली आनी तुवळ दाविदान म्हळें हांव तुजे बरी बालो आनी बारची घेवन येवंक ना बगार सर्वेस्पराच्या नांवान ताच्या नांवाच्या सक्तेन तुजे मुखार हजर आसा पळय बालो आनी बरची घेवन हांव येवंक ना बगार सर्वेस्पराच्या नांवान हांव तुजे मुखार आसा आज तो सर्वेस्पर तुका म्हज्या हातान घालता पळया ह्या सुम्याचें नांव भाव भयणीनो तें नांव खंयचें नांव तें घट्ट सांगया तें नांव खंयचें आनीक व्हडल्यान सांगया जेजू आनी व्हडल्यान सांगया जेजू हें नांव जो कोण उलो मारता ताका सुटका आनी समृद्धी कोण हें उलो मारयेत हर एकल्यानी देखून रोमाकारां बरयलें पत्र 10वें वाक्य 13वी ओळ म्हणटा हर एकल्यानी खाली क्रिस्तांवांनी मात न्हय सुडका अनुभव करूंक खुशी आसल्या हर एकल्यांनी सडवून अनुभव करूंक खुशी आसल्या हर एकल्यांनी देखून ह्या नांवाची वडवीक उसार आमी एक गीत गावया आमी उबी रावया
श्री येशू नाम. ती नावाची सखत या घडीये अनुभव करूया भाऊ बहिणीनो. तू जेजू स्वामी आमचो सोडवणदार, जेजू रक्षक, आमचे रक्षण करूंक तो आयला, आमकां सोडवून दिवच्याक, आमकां ताच्या नांवानच बरेपण. हें नांव एकडीच्याक आमी मतींत कसोवया. ताळयो पेटया. ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಎಂಬಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ, ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಸಗಳಿ ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ, ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ, ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ. ಸಗಳಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾಮ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾಮ. ಅನ್ಯನೆಂದು ತಳ್ಳದೆನ್ನ ಧನ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ, ಅನ್ಯನೆಂದು ತಳ್ಳದೆನ್ನ ಧನ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಉನ್ನತ ಪುಣ್ಯನಾಮ, ಉನ್ನತದ ಪುಣ್ಯನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ನಾಮ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ನಾಮ. ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ, ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ,
पापिगे बालनामा येशू नामा अतिशय नामा पापिगे बालनामा हालेलुया शंतललदरिगिरि मबलं शलललदरि हालेलुया 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 येशू तुझ्या पवित्र नावाची सकत सरसल्या बावयने कनबो करून फाव कर येशू येशू तांकां कुरपेन बरी आगडये येशू तुझे नाव तुझ्या मनात खालसात अनबकत सुटका सोडून फाव कर हालेलुया 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 या मौनपणात आम्ही बसया भाऊ बहिणीनो सुडाळपणे बसया पण आमचे दोळे दाखवून असू दे कसल्यांच डिस्ट्रॅक्शन जायन अशें आमी सगळीं बसया आमचे हात आमच्या पायाचेर ह्या सुम्याच्या नांवाची स्तुती करून येदोळवरेक आमी आयल्या हांव त्या नांवाचो अनुभव आमकां जायचे त्या तोंड्यान अनुभव केला पिडेस्थानी अनुभव केला मुन्यांनी अनुभव केला खेप्यांनी सहित अनुभव केला म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागा तें तुमकां मेळटलें बाप तुमकां दितलो हें नांव वर्तें नांव सर्गा संवसारार वर्तें सर्गी संवसारी पाताळी सर जर जिबेन परकट करूंक जाय आसलें हर एकल्यांनी उलो मारूंक जाय आसलें तें नांव ह्या नांवाचेर मात्र सुडका आनी बरेपण ह्या नांवाचेर मात्र सुडवण दुसरें खंयचें नांव ह्या संवसारांत सुडका दिवचें ना हें मात्र ह्या नांवांत मात्र आमकां आमच्या समस्याक सोल्युशन परिहार ह्या संवसारांत परिहार नातले समस्ये नात त्या जेजूच्या नांवान मात्र आमकां परिहार तें जेजूचें नांव ह्या घडये आमी मनांत स्टेप बाय स्टेप हें नांव घेवंक तुमकां सांगता त्या रितीन तुमी म्हाका फॉलो केल्या जालें ह्या शांतपणांत मौनपणांत आनी देवाच्या हजारपणांत सांता भक्तांच्या विनवणेन आनी देवाच्या दुतांच्या संगतपणांत भाव भयणीनो हें पवित्र वर्तें नांव जेजूचें आतां तुमच्या मनांत घेया तुमच्या तकलेंत म्हणटा हांव मनांत टेक द नेम ऑफ जीसस इन युअर मायंड तुमच्या तकलेंत तकलेच्या शिरांनी वचून अनुभव करचे प्रयत्न करया इन युअर मायंड इन द वेन्स ऑफ युअर मायंड नर्व्स ऑफ युअर मायंड तकल्यांनी तें पवित्र नांव आतां तुमच्या दोळ्यांत अनुभव करया दोनी दोळ्यांनी कुरड्यांनी तो अनुभव केला तांचे दोळे उगडल्या तांकां दिश्ट पाटी मेळ्ळ्या तुज्या दोळ्यांनी अनुभव करया घडये तें जेजूचें नांव पवित्र नांव तें पवित्र नांव सगळे शिरोई आतां कार्याघात करतात त्या शिरांनी
रगत वळटा आनी तें ताचें परत तूं पळोवंक सोदताय. आतां तें जेजूचें पवित्र नांव तुज्या नाकाच्या फुडांनी अनुभव कर. श्वास घे, श्वास सोड. श्वास घे, श्वास सोड. आतां तें जेजूचें पवित्र नांव तुज्या तोंडांत, तुज्या दांतांनी, जिबेर, गळ्या पर्यंत वर सगळ्यांनी अनुभव जावं दी तुका ह्या घडयेंत. आनी तुज्या तोंडांत आसा ते सगळे समस्ये दांताचे, जिबेचे, गळ्यांतले त्या जेजूच्या पवित्र नांवान तुका सुटका जावं दी. आतां हें जेजूचें पवित्र नांव दोनी भुजांचेर, तुज्या दोनी भुजांचेर, तें देंवून येवं दी तुज्या हातांचेर आनी 10 बोटांचेर अनुभव कर. आकुडलेल्या हाताच्या ताणें फरमायलें, ताच्या नांवाची सकत ताणें अनुभव केली आनी हात ताचे नीट जाले. तें पवित्र नांव ह्या घडये तुज्या हातांनी तूं अनुभव कर. सगळ्या तुज्या हातांनी आसा ते समस्यांतलें जेजूचें हें पवित्र नांव तुका ह्या घडये सुटका दिता. हें जेजूचें पवित्र नांव आतां तुज्या हृदयाचेर घे. अर्ध्याक संबंध जाल्ल्या सगळ्या समस्यांतले आतां तुका सोम्याच्या पवित्र नांवान सुटका जावं. दोनी कुशीच्या स्थानांचेर, बोरींचेर आनी ह्या जाग्यार असे सगळे समस्ये हें जेजूचें नांव तूं घेता आसतना त्या जाग्यांतलें सुटका जावं दी तुका. आतां हें जेजूचें नांव तुज्या काळजाचेर घे. ते काळजाचे वॉल्व आनी काळजाच्या शिरांनी तें नांव वाळोवन दी. जें ब्लॉक आसा आज हें उक्तें जावं दी. आनी जेजू उक्तें करता, कित्याक रक्षक सोडवून ताच्या पवित्र नांवान सुटका दिवचें हें नांव सगळ्या तुज्या काळजाच्या पिड्याचे समस्यांतलें जेजू आज तुका सुटका दिता. आतां हें जेजूचें नांव तुज्या पॉपिसाचेर घे, लंग्साचेर, दोनी कुशीच्या लंग्साचेर. लंग्साक संबंध जाल्ले सगळे समस्ये ह्या जेजूच्या पवित्र नांवान ह्या घडये सुटका जावं. आतां तें जेजूचें पवित्र नांव पोटाचेर, पोटाक संबंध जाल्ल्या सगळ्या संगती थावन ह्या जेजूच्या पवित्र नांवान सुटका जावं दी. पित्तकोशा, पॅंक्रिया, अन्किटीचेर आनी इतर भागांचेर तें नांव घे. आतां हें जेजूचें पवित्र नांव तुज्या किडनीचेर घे. सुटका जावं दी तुका ह्या जेजूच्या पवित्र नांवान त्या किडनींत आसले सगळे समस्ये. किडनी रावुल्ल्यो किडन्यो परत फंक्शन जावं दी. त्या जेजूच्या पवित्र नांवान कार्यगत जावं दी, क्रियाळ जावं दी. किडनी भितर आसले ते फातोर त्या जेजूच्या पवित्र नांवान सुटून वचून
देवन वचूं सगळे समस्ये त्या किडनीर आसा ते ह्या जेजूच्या नांवान स्वास्थी आनी सुटका जावं. आतां हें जेजूचें पवित्र नांव भाव भयणीनो म्हज्या पोटाच्या सकयल्या भागाचेर घेया. पोटाच्या सकयल्या भागार आसच्या त्या सगळ्या समस्यांतले ह्या घडये ह्या जेजूच्या पवित्र नांवान सुटका जावं दी. इन द नेम ऑफ जीसस. स्त्रियो तुमच्या गर्भकोशाचेर तें व्हरया, ओवरीचेर आनी इतर भागांचेर प्रोस्ट्रेट आसल्यांक हें नांव घेया. हर्नी आसली या हें नांव त्या जाग्यार घेया. आतां हें पवित्र जेजूचें नांव भाव भयणीनो तुमच्या पाठीच्या कोणाचेर वयरतन सकल पर्यंत सगळ्या पाठीच्या कोण्याक संबंध जाल्ले समस्यांतले तुमकां ह्या घडये जेजूच्या पवित्र नांवान सुटका जावं दी. इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड. आमेन. आतां भाव भयणीनो हें जेजूचें पवित्र नांव पेंकडाचेर घेया. दोनी पांयांचेर हें व्हरा हें पवित्र नांव जेजूचें. पांयांच्या शिरांनी दोंपरांचेर पांयांच्या बोटां पर्यंत अनुभव करया हें नांव. पांयांक आसले समस्ये व्हड, पांयांक आसा ती व्हड पुरासन दूख सगळ्या जेजूच्या पवित्र नांवान ह्या घडये सुटका जावं दी. आनी आतां हें जेजूचें पवित्र नांव त्या स्प्लीन म्हळ्यार भागाचेर, लिव्हराचेर आनी जरी खंयचेय भाग हांवें सोडले जाल्यार त्या जाग्याचेर घेयात. अनुभव करया जेजूचें नांव, सुटका दिवचें नांव. वरच्या उदका सुरी आपूण म्हाका तूं व्हर. बागय जेजू मोजिता बोगूंक तुजो दैवीक मोग. वरच्या उदका सुरी आपूण म्हाका तूं व्हर. बागय जेजू मोजिता बोगूंक तुजो दैवीक मोग. जेजू 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 जेजू. सगळे उलो मारया. जेजू 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 व्हडल्यान. जेजू 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 जेजू.
तुझे पवित्र नाव जेजू या भाऊ भयणीक अनुभव करून तुवें फोव केलें त्या पवित्र नांवान ह्या घडये सुटका जावं दी जेजू तुका अर्घां दिता ह्या तुज्या पवित्र नांवाक आमकां सुटका दिवचें नांव जावन आमचे मदें तूं वस्ती करताय जेजू हर एकल्यानी हें नांव आपयशें तूं करताय जेजू हर एकल्यानी आपयल्यार त्या नांवांत हांव सुटका मेळ्ळेशें तुवें केलां जेजू तुजें नांव उंच तुजें नांव वर्तें तुजें नांव जेजू महिमेचें तुज्या पवित्र नांवा जावं महिमा मान आनी होगला सदां सर्वतां जेजू जिणयेन कंगाल जाताना खंती दुकान बुडताना जेजू तुका उलो मारता आदार तुजो हांव मागता जिणयेन कंगाल जाताना जेजू जेजू खंती दुकान बुडताना जेजू 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 तुका उलो मारता जेजू जेजू आदार तुजो हांव मागता सगळे सांगता जेजू जेजू हात बारून जेजू सगळे बाबतीन आमचे मन आमचे दोळे जेजू ते केंद्रीकृत करूया जेजू 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 परत सगळे म्हणया जेजू 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजू 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 तुझे नाव तुझे नाव वर्ते जाव वर्तें जावं जेजू जेजू तुझे नाव तुझे नाव महिमेचे जाव महिमेचें जावं जेजू जेजू तुझे नाव तुझे नाव कृपेचे नाव कृपेचें नाव अवमान करता जेजू मान करता जेजू जेजू तुझे तुझे हे नाव नाव म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत हांव घेता जेजू हांव घेता जेजू कुटुंबाच्या कुटुंबाच्या हर एकल्या हर एकल्या सांद्याचेर सांद्याचेर हे नाव मागता जेजू हे नाव मागता जेजू जेजू तुझ्या पवित्र नावान तुझ्या पवित्र नावा जेजू जेजू तुझ्या पवित्र नावान तुझ्या पवित्र नावा जाव महिमा जावं महिमा मान आणि होगलाप मान आणि होगळा सदा सर्वता सदा सर्व हालेलुया 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 भाऊ भयणीनो जेजू म्हज्या जिवितान ना जाल्यार म्हजें जिवीत झिरो जेजू विने म्हजें जिवीत ना एवढा स्टोरी जेजू म्हज्या जिवितांत ना जाल्यार म्हजें जिवीत झिरो माय लाईफ इज झिरो विदाउट जीसस देखून जो हांव वांजेल 15 अध्याय आणि 5 बोळ अशी म्हणटा म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात विथाउट मी यू कॅन डू नथिंग or apart from me you can do nothing म्हजे विने तुम्ही कितेंच करूंक शकना जेजू विने आमी कांयच करचे बरी ना देखून सा पावल म्हणालो फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्यायांत 13 वाक्य म्हाका बळ दितल्या सवें सर संगती करूंक हांव शकता म्हाका बळ दितल्या सवें सर संगती करूंक शकता आमेन आमच्या रथीरसो शेवट भाव भयणीनो ह्या ध्येय जावन आसा आमचें जिवीत प्रत्येक रितीन कुटुंबा जिवीत क्रिस्ता केंद्रीत करच्याक जेजू थंय आमची कुटुंबां आनी अपुरबायचो शर्माव आमी मिसा वेळार आयकली अपुरबायचो शर्माव आमचें जिवीत क्रिस्ता केंद्रीत म्हणजे आमच्या कुटुंबाक ताचें नांव आसूंक जाय देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा
हर एक कुटाम ताचें नांव घेता. हर एक कुटाम ताचें नांव घेता, जेसूचें नांव. देखून जेसू वरवीं आमी फळां बरयत, जेसू विने आमी फळां रयत. हें उडा स्टोरी. जेसू वरवीं आमी फळां बरयत. म्हजे वरवीं तुमी यथेस्ट फळ दितल्यात. जुवांसो वांजेल 2 अध्याय 1 आमी वाचलें जाल्यार जेसू काना शारांत लग्नाक गेल्लो. आनी आमकां खबर आसा भाव भयणीनो, थंयसर कितें उणें पडलें? वायन उणो पडलो. जेसू आसले मरिफात कितें जालें? कितें जालें? वायन जालें. पळय, सगळें त्या मर्याद त्या कुटुंबाची उरली. तें काजर शाबीत रितीन गेलें. कित्याक? त्या घरच्यांनी कोणाक इन्वायट केलें? त्या घरच्यांनी जेसूक आपयलें, इन्वायट केलें. जेसूक, ये तूं आमच्या काजराक, आमच्या घरा ये. ते दोग शीस निराशपणांत वेथले. जेजूच्या मरणा उपरांत जिवंतपणाची खबर आयकून हेंकां लेंगी कितें म्हणून. आनी तांचे मदें तिसरो मनीस देवाचें उतर सांगून आसलो तांकां. आनी सांज जावन आयली म्हणटस तांणी म्हळें, तूं आज डॅश आमचे सवे राव. पळय, तांणी इन्वायट केलें. जेसूक तांचे सवे रावंक इन्वायट केलें. आनी जेसू भितर गेलो. पळय, सिंपल इन्विटेशनांत जेसू भितर सरता. ताचें येवजन सांडटा, तांचे थंय एक जावच्याक भितर सरता. जरी भाव भयणीनो एक सिंपल इन्विटेशन आमी दिलें जाल्यार तो जेसू म्हजे थंय म्हज्या कुटुंबांत प्रवेश जाता की ना? आमी सुक्तांगी म्हणून दिवंक, आमी थोडे पटी सुक्तांगी चुकलें आसूं पुरो गे. त्या कुटुंबांत काना शारांत पळया, त्या लग्नांत वर्ती मर्याद. जेसू आसले वरवीं संतोष वाडलो त्या कुटुंबाचो. म्हळें उडा स्टोरया. जेसू आसले वरवीं त्या कुटुंबाचो संतोष वाडलो. आमी पळयत आनी एक घडीत आमी जाणा जावचे प्रयत्न करया. जुवांच्या वांजेलांतले आनी एक कुटाम. थंय कुटाम लाजार, मार्ता आनी मरी. हर एक पटीन जेसू त्या वाटेन वेता म्हणून, पाश्चार जाता म्हणून कळ्ळेंच ही दोगांय भयणी खंयसर तांच्या हळ्ळेच्या गटी कडेन वचतीत आनी राखो रावतीत. राखो रावन ताका इन्वायट करतात, आज आमगेर राव. इन्विटेशन. पळय, जेसू थंय वेतलो, तांचे सवय रावतलो. आनी एक दीस जेजू नातलो. कोण मरण पावलो? त्या कुटुंबाचो खांबो लाजार मरण पावता. ह्या दुखांत ती आसतना, ह्या बेजारांत ती आसतना जेजू तेणे परत येता म्हूण कळ्ळेंच ती उठली आनी परत गेली. हरशेंचे बरी गेली. पळयात, त्या दुखांत आमी आसा म्हणून ती वगीत रावली नात. बुजोवंक लोक आयला आमकां, आमी जावचें सोमानय. तो येतलो, तो येतलो. तांणी टेकन फॉर ग्रांटेड करूं ना. म्हणजे काळजांतलो मोग तो कितलो ह्या दुखांत जाल्यार हरशेंचे बरी ती गेली. थंयसर गेली आनी जेसूक आपयलें स्वागत, आमगेर ये. आनी तांणी म्हणलें एक उतर भारी, तूं आसलोय जाल्यार सुम्या, तूं आसलोय जाल्यार आमचो भाव, म्हजो भाव मरतो ना. दोगां भयणींनी हें स्टेटमेंट दिलें. तूं आसलो जाल्यार, तूं आसलो जाल्यार म्हजो भाव, आमचो भाव मरतो ना. इफ यू हॅव टू बी हियर लॉर्ड, आवर ब्रदर वूड नॉट हॅव डायड. कितली गरज पळय जेजू आमचें तें आमच्या कुटुंबांत आसचें. देव आमकां कितलो वेळ दिता भाव भयणीनो. हाऊ मच डज गॉड गिव टायम टू अस. कितलो वेळ दिता देव आमकां, कितलो वेळ दिता. 24 वरां, 24 वरां आनी कितले म्हयने?
12 महिने आणि कितले दीस 365 24 into 365 कितलो वेळ आमी देवाक दिता आस्क युअर सेल्फ इसारिया आमी आमकांच इसारिया हांव कितलो वेळ ह्या सोमयाक दिता तो म्हाका 24 वरां दिसाची 24 वरां म्हाका दिता जाल्यार हांव कितलो वेळ दिता म्हज्या सोमयाक 24 into 365 दिसी तो म्हाका दिता इम्पॉर्टन्स दिता म्हजे सवय रावता ताच्या नजरेकाल आसा कीर्तन 139 वाचल्यार कळटा खंय वचूं सोमया हांव पर्वता वचूं जाल्यार थंय आसा दर्यो उतरून वचूं थंय आसा फताचे फाकटे घेवन हांव उबोन वचून जाल्यार तूं आसाय तुजे मुखलो खंय वचूं आनी पेद्रून म्हळें सोम्या तुजे सरचिलो खंय वचूं तुजे थंय आसात उतरां सासनीक जिविताची वेर कॅन वी गो फ्रॉम यू विदाउट यू फ्रॉम यू तुका सोडून खंय वचूं आमी आमकांचे साऱ्या आमी सोडून गेल्ले आसाय तो आमचे सवय 24 hours आसा जाल्यार आमी ताचे सवय कितलो वेळ आसा हें आमी आमकांच विचारचें बरें तूं आसलोय जाल्यार सोम्या आमचो भाव मरतो ना इफ यू हॅव टू बी हियर आवर ब्रदर वूड नॉट हॅव डायड त्या मरी आनी मार्ताची ती उतरां आनी एक दीस तिबेरे सरोवराचेर त्या वेळार घडलें हें घडीत 7 जण शिस जेजूच्या पुनर्जिवानपणा उपरांत तांचे आदलें वावर करच्याक वतात आदलें काम वावर करच्या खातीर आनी रात सगळी मासली धरतात मासली ना भाऊ भयणीनो मासली मेळोना कोणगी एकलो थंयसर तांकां दिसलो त्या वेळेर तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर आनी ताणें इसारलें इश्टानो कांय मासली पडल्या गी तुमकां कांय ना म्हणाले तर तुमचें जाळ खंय उडया तुमच्या उजव्या कुशीक उडोवन पळया ट्राय ऑन युअर रायट हें रायट कोणाचें रायट सायड कोणाची ए रायट सायड इट इज ऑफ गॉड लेफ्ट इट इज ऑफ द डेविल तुजें उजव्या कुशीक उडोवन पळया तुज्या देखून जेजूच्या दोगांशी सांग तुज्या उजव्याक बसोंक आमकां सीट दिजे तूं तुज्या राजपदवेर येता आसतना तुज्या उजव्या कुशीक बसोंक सीट दिजे पळय उजव्या कुशीक उडोवन पळया अशें म्हणटच तांणी उडयली आनी इतली मासली जेजू थंयसर आसलो भाव भयणीनो मासली तांकां मेळ्ळी इफ द लॉर्ड इज विथ अस एवरीथींग इज ओके विथ अस देखून आमी उबी रावया भाव भयणीनो ह्या आराधनाच्या शेवटाक पावता आसतना की आमी आमचें म्हळें सगळें समर्पण दिवया एक गटीच्याक आमी पाश्चाताप पावूंक जाय की सोम्याक वेळ दिवंक आमी चुकल्या सोम्याक वेळ दिवंक आमी चुकल्या तो इतलो वेळ आमकां दिता इतलें इम्पॉर्टन्स तो आमकां दिता कीर्तन 139 सांगता कितलें इम्पॉर्टन्स देव आमकां दिता गे म्हणून आनी ताका तो वेळ दिवच्याक चुकला आमकां टायम ना म्हणटा हांव टायम ना आनी संजेचें मागणें आसलें तें मटवें करून आमी कितलें उणें करूंक जाता तें पळयता हांव इतर संगतींत आमी आसा रुपया आनी भंगार म्हजे सरशी ना म्हळें पेद्रून पूण रुपया आनी भंगार आनी इतर संगती सगळें आमी मेतेर जावन आसा आनी जेजूचें नांव पयस जावन गेलां जेजू आमचें तावन पयस जावन गेला हें सगळें साडया भाव भयणीनो पयलो जागो द प्रमनंट प्लेस इज जीसस देखून पाश्चाताप आमी पावया आमचे हात आमचे तकलेचेर दवरया सर्वसाव दिता सर्वसाव दिता receive them Lord every one of them as they surrender themselves to you तांकांच तुका भेटयत आसतना स्वीकार कर
समर्पिता ती तुझ्या जीवितांत कितलं वर्तें तशेंच तुवें तांच्या जिवितांत वर्तें पिता हें ती समजल्यान जेजू सुपाती पडल्यांत देवता ती संसाराची न्हय पूण संसाराक लब्ध Soglos आज Jesu ती तुझी समर्पिता हे समर्पण तू स्वीकार कर जेजू ती तुझी तुझो लोक सर्वसाव देता तांचे चिन्याचो वेळ तुजे खातीर करसूं तांचे मन आत्मो आनी काळीज आनी सकत सगळी तुका भेटोवन दिवंक फावो कर आज तांच्या नांवान हांव तुका भेटयता जेजू तुझ्या पवित्र नांवान सुडका तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक जावं दी तांच्या मदें समाधान येवं मोग आनी एकवट येवं ज्या घोव बैला मदें जेजू थंयसर मनभेद आसा जेजू आज तांच्या मध्ये राज्य संदन जावं सुडका जावं दी जी पयस गेल्ली आयच्या दिसा सांगाता येवं जेजू जी जबाबदारी तान पयस आसली जेजू आज जबाबदारेचे ते जू खांदा मारूंक करपा दी जेजू आर्थिक समस्या कुटुंबांत रीण एका वयर एक आसल्या मनिफात जेजू निराशेक पावल्या कुटुंबांक जेजू आज तांच्या सरेंडरा वरवीं समर्पणा वरवीं जेजू तुझ्या पवित्र नांवान तांकां सुडका जावं हे सगळे समस्या तुझे पवित्र नांव वर्तें तुवें मात्र जेजू ते रक्षण आनी बरेपण दिवचें तांकां अनुभव करूंक फावो कर जेजू सुडका दी सर तरेच्या वायटांतावन खोटेपणांतान दुश्टकायेंतान देवसाराच्या सर नाडीतावन या संसाराच्या सर कुशलकायेने ददोसकायेंतावन जेजू सुटका जावं दी तुझी शांती या घडी अनुभव करून जेजू तुझी कृपा तांकां अनुभव करून फावो कर ते बरेपण या घडी तांकां फावो जावं दी जेजू तांचे मदें एकवट त्रिंदा दिसा एकवट कुटुंबांत अनुभव करून तांकां फावो जावं दी चड वेळ तुज्या संगतीक वेळ दिवच्याक तांकां फावो जावं दी बऱ्या करनांनी तांचे जिवीत रुता करून फावो जावं दी तांच्या कुटुंबा मनिफात तुका महिमा दिवंक तांकां साथ जावं दी तूं तांचे थंय जशें काना शहरांत आसलोय जशें मार्ता आनी मरियेच्या घरांत तूं पावलय जेजू जशें निराश जाल्ल्या शिसांच्या जिवितांत तूं भितर सरलोय जेजू जाक्केवाच्या जिवितांत तूं भितर सरलोय जेजू त्या समारेच्या स्त्रियेच्या जिवितांत तूं भितर सरलय जेजू त्या पातकी स्त्री ती मगदलेन स्त्री आमच्या जिवितांत तूं भितर सरले बरे फात जिवितांचे परिवर्तन आज तांच्या घरांत तूं भितर सर जेजू तांच्या कुटुंबांत तांच्या जिणेंत तांच्या मनांत तांच्या काळजांत जेजू तूं आसून तांचे जिवीत नंदन जावं दी तांचे घराणे सुडकेचे जावं दी पवित्र जावं दी बरें जावं दी जेजू आनी भाग्यवान जावं दी कित्याक तुज्या नांवाच्या सक्तेन ती कुटुंबां उदेल्यांत जेजू ती पवित्र जावं दी जेजू पवित्र जावं दी हालेलुया शंदललदरिकदेवा जिराबला शददददददददम शारा Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, shadadadada. Hirala shadadadadadam, shadadadadadam, shandabaladadadam, shadadadadadam. Sommiaso आशीर्वाद घेवच्याक आयते जावया भाव भयणीनो. Idiavoda sacramenta sastagnaman kuruya purvilya tyarupa bolla novioriti adarya solvun vecha askat vishya bavartache moldivya zushe mapa zushe sputa olasani
स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका साल्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावाडथा आमेन. प्रार्थुया येसू मी तुझ्या विचित्र सक्रमंताकाल तुझ्या कष्टांचा उघडास तू आमकां सोडलाई. तुझ्या सोडवण्याचं फळ सदां समचते आमी अनुभव करिसो. तुझी ते विका कोळत आमकां लाभोय. आज तावनो या रतिरेका इला हरी एक भाव बहिणीचे तुझे बेसांव घाल जेसू. या रथिरे मरिफा तुझे उतर ऐकून तुझ्या पवित्र नावाची सकत दिसपट्टे अनुभव करून तुझ्या कष्टा मरणाचो अनुभव आपल्या जिवितांत अनुभव करून जेसू जेसू तू तांचे सुवे सदां जियेता म्हळे अनुभव करूंक आणि तुझ्या पवित्र नावापासून आपल्या जिवीत कुटुंबा जिवीत जियोन तुका महिमा देऊन तांकां फोव कर. तू जियेता आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससना. आमीन. हालेलुया. 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 Hallelujah. 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 Amen. तुका आराधना तुका महिमा तुका स्तुती. तुका आराधना तुका महिमा तुका स्तुती. तुका आराधना तुका महिमा स्तुती. हालेलुया. हालेलुया. स्तुती महिमे. हालेलुया. स्तुती महिमे. हालेलुया. स्तुती महिमे. हालेलुया. ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹೋ. ಏಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಏಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಏಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಏಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ.